Page 14, A27, Sogli Tumi Rashtrano, A27. Sogli Tumi Rashtrano, Parmeswarachi Stuti, Kushal Kain Korat, Kushal Kain Korat. Sogli Tumi Porsano, Devak Shabaski Dia, Shabaski Devak Dia. Amco tane mokelo, Togod boro, Toglo, Parmeswara Cheutor, Ta Cheutor, Ten Sutor, Sodakati Urpace, Sodakal Urpace. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा ह्या दिवं. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत आनी काळजांत दवरात आनी आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात आनी आमी सगळीं जाणां आमच्या संवसारा पासत मागया. आयज आमी ग्वेंडोलिन सिंथ्या रॉजर्स फारिया हिच्या म्हयन्याचो मरणाचो दीस समरमता आनी आमी नेमीस तिचे फामिलीन आनी हेरांनी दिलेले आसा तांचे पासत आमी तिचे पासत आमी मागया. त्याच प्रमाणे आयज काजाराचो दीस मनयता इनासियो आनी मॅर्लिन आनीकूय नॉबर्ट आनी कार्मेलिना पेरेरा. दिनवासनी कित्याक तांकां एक भुरगें फावो केलां म्हणून ती हे मीस पेटयतात. नॉर्बर्ट आनी कार्मेलिना पेरेरा. बरी सावत भलायकी आनी बेसांव मागता नाझरेत सुवारेस. कोविडांतली ती बरी जाल्यान म्हणून देवाक आर्गां दिता. कार्दोस फॅमिली खाजगी इंतेसांव क्रिस्तालीन वाजाचें आसा आनी दुसरें मरणाचें वरोस समरभता आनी भेटयता हे मीस गाब्रिएल पीटर रॉड्रिका पासत. ही सगळी मागणी इंतेसांव मनांत धरून आतां भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्यवंत फिलीप आनी जाकोब धर्मदूत हांचें फेस्त समरमता. जशे भाशेन ताणेन जेजू कोण भोवलो तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां जेजूक दर मिसान दर दिसा आमी अणभवता, पूण आमी ताची साक्षीदारां जावंक जाय. आमी तो जावंक ना आनी आमचें जिवीत दुसऱ्यां पासत जेजूक एकवटोन आमी वारोवंक ना जाल्यार आमच्या पातकांचे बोगसणे मागया. हांव पातकी सोर पोदेतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. मागुया. सर्वेस्परा कोणवाळ्या बापा, जेजू खातीर आपले रगत वारोयलें त्या तुज्या धर्मदुतां भाग्यवंत फिलिपाची आनी जाकोबाची आज आमी परब समरमता. तांच्या मागण्यांक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणांत आनी पुनर्जिवणपणांत आमकांय वांटो दी. अशें तुका रूप पळयोवन सासणांक दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया.
भागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरगोट केला, तुमी मांडून घेतला आनी थीर बावाडतान सांबाळटात, त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता। हांवें तुमकां तें पोरगोट केलां, तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो बावार्थ निर्फोळ। बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकोण घेतल्या तीच तुमकां हांवें दिल्या, म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो, ताका निखिपिलो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो, आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो। त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो। हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं। मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक। सर शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्ल्याक तो दिश्टी पडलो। देवाचें उतर हें। देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता। सगळीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता। अंत्रोळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळब ताच्या हाताचें काम परगोडटा। एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा। जबाब, शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता। उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच, ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता। संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता। थंय ताणें सुर्याक एक तोंबू घालून दवरला। जबाब, शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच। जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मोहिमा तुका सोम्या। जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवूय तुमचो कोत्ता। म्हज्या मोगांत रावात
हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणेन जर आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे शिश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकोर नकळो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां, अशें म्हज्या नांवान बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्यवंत फिलीप आनी जाकोब हाची फेस्त संभ्रमता. आमी सगळीं जाणून कशे भाशेन फिलीप जेजूक भेटलो आनी ताका एक भितरल्यान अणभव घडलो. देवाचो अणभव जे ते रावतालेत, सुमूर्तीन बरयल्ले मोइजेसाचे आनी प्रोबाद्या मदें बरयल्लें तितलेंय ताणें जेजू सगळें अणभवलें आनी तो एकदम खुशाल भरीत जालो. आनी तो आपल्या इश्टाक मेळोंक गेलो आनी ताका ताणें सांगलें, निकोडेमाक, तूं ये आनी पळय, जें सगळें सुमूर्तीन सांगलेलें आसा आनी प्रोबाद्यांनी सांगलेलें आसा तो जेजू नाजरेतचो काय म्हूण लागलो आनी गालिलियांतलो थंयसर कांय उपजोंक शकना. आनी तो म्हूण लागलो, तूं ये आनी पळय. आनी तो आयलो आनी जेजून ताका सगळें ताचें सांगलें, तूं अंजिराच्या झाडा खाला आसलो तेन्ना हांवें तुका देखलो म्हणून. तो म्हूण लागलो, आरे तूं खरोच देवाचो पूत जो येवचो आसा तोच तूं. ताणें पयले पाटी जेजूक हे भाशेन अणभवून हे उद्गार ताणें ताच्या काळजांतलो उल्हासलो. तर आमी पळयता कशे भाशेन हे दोगूय जाण जेजूचो अणभव घेतात आनी जेजू सरशी येतात आनी जेजूचो पाटलाव ती कोत्तात आनी जेजूक ताणें आपलें जिवीत दिलें. फिलिपान मागीर पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत तो आसिया मिनोराक गेलो, म्हणजे आतां टर्की, आनी थंयसर ताणें आपल्या चेडवांक ती आपलें जिवीत जेजू पासत ताणेंनूय वारयलें आनी ती फ्रिजा म्हणटा पळय थंयसर आयली आनी म्हणून ती जेजूची बरी खबर परगटूंक लागली. आनी तांकां अशें म्हणटात, ताच्या फिलिपाक खुर्सार मारून ताका मरण मेळ्ळें, हे भाशेन म्हणटात ते. जाकोब पळय आसा तो जाकोब निकोदेमाचो चेडो न्हय, जेबेदेवेचो पूत न्हय, पूण वो दुसरो. आनी ताणें एका वांजेल बरयल्लें आसा, ते म्हणटात की तो पयलो जेरुसलेमाचो बिशप आसलेलो. तर ताणें एक चीट ती तांकां बरयली, क्रिस्तांवांक जांकां खूब पिडापेट मेळटाले सिरियाक, ती चीट ताणें तांकां बरयली आनी तांकां गोठायेन भरली. हे भाशेन ताकाय मागीर मंदिराच्या एका वयर तेकशेर व्हरून
वयथान ताका उडयलो आनी मागीर तोणक्यांनी ताका मारून उडयलो, अशें ताका मरण मेळ्ळें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता कशे भाशेन जेजू पासत ते आपलें जिवीत जिवन ताचे पासत मरोंक पर्यंत तयार आसलेले. जेजून आमकां सांगलां, जो कोण खरो इश्ट तो आपल्या दुसऱ्या इश्टा पासत मरोंक पर्यंत तयार आसा. आनी जशे भाशेन जेजू आपल्या बापायक एकवटून रावलो, तेच भाशेन आमी सगल्यांनी जेजूक एकवटून रावंक जाय. कित्याक जेजू मागीर आपलें जिवीत आमचें सवें जियेता. तो बापाक एकवटून आसा म्हणटच आमी तांच्या एकपणांत संबोवन घेता, एकवटून आमी तांचे सारकीं उदीक जावंक लागता. आनी जशे भाशेन जेजून जी उतरां परगटलीं ती ताची न्हय आसली पूण बापाची आसलेली, तेच भाशेन जेन्ना आमी उलयतले आनी आमी कोन्यो करतले तेन्ना आमी न्हय, जेजू आमचें सवें करतलो. हे भाशेन आमचें जिवीत खोलायचें जिवंक जाय. आनी ही कृपा आमकां दर मिसान मेळटा. तर हे कृपेन अदीक जिवच्याक आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. पांयची बोट आसा थिंचुतान तकले मेरेन सगळे आमचे कुडीचे सांदे बाग जेजून बरोवन आयलेले आसा. पूण तितलेंच न्हय, आमचें मन, आमची भावना आनी आमचो ओतमोय बी जेजूनूच बरोवन आयलेलो आसा. आमी सगळीं आतां भितरल्यान जेजूक एकवटून आसा आनी आमचें सगळें भितरल्यान जेजूक एकवटून आसा म्हणटच तें सुस्कार सोडटना जेजूचेर दवरया. तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया, कित्याक तोच आमकां तातूंतली सुटका दिवंक शकता, कित्याक तोच जावन आसा आमचो सोडवणदार. आनी आमकां हे भाशेन नितळ निर्मळ करून ताचें जिवीत आमचें सवें उदीक आनी उदीक उजवाडाक येतलें. आमची उतरां कोन्यो चाल जेजूची जावंक लागतली. हे भाशेन आमचें जिवीत आतां आमी नियाळ्ळ्या उपरांत, जेजूच्या एकवटान तें सारल्या उपरांत उदीक आनी उदीक आमी दुसऱ्या आमच्या भावा भयणी पासतूय मागया तांचेंय जिवीत तेच भाशेन घडोवन येवच्याक. आनी कोरोना व्हायरस आतां चड वाडत आसा, तर आमच्या सगळ्या भावा भयणींक तातूंतली सुटका मेळच्याक, तांकां राख आनी सांबाळ म्हणच्याक आमी देवा बापा कडेन आतां मागणें करया. सोर पदेदरा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सीन आतां भायर सरलेलें आसा पूण खूब भिरांत आसा. आमी तुजे कडेन आमची सगळीं भाव भयणां समर्पिता. तूं तांकां सगळें बरेंपण फाव कर. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 46, Very Chair Undia Sove, C43. Very Chair Undia Sove, Amchi Kalsa Dovota, Sukanido Suram Gele, Shizu Tukabi Toita, Sukanido Suram Gele, Shizu Tukabi Toita, Utkacha Tembia Vori, Amka Tusha Geroktar, Kursache Tushi Borit, Jesu Munshatarona, Kursache Tushi Borit, Jesu Munshatarona. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीचे बापा, भाग्यवंत फिलीप आनी जाकोब हांचे पोरबे समोयार आमी तुका ओपताव ती देणी तूं स्विकार कर. कोश्ट दोगांक सांपडलेल्यांक त्या आमच्या भावा भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितळमोळ मोनाची भोक्ती जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाचे देवा, सोर्व कल्याण सोर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सुभा पवित्रतायेची खोणात जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक पोरगोड करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोड बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरमता. तुजें पुनर्जिवणपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटिल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासोदर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार आमची जीं कोण मेलिल्लीं आसात तितल्यांची आठवण करया आनी तांकां जेजूच्या ताब्यांत करया. आमा सोमेसांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत आमी सदांच जियेता. तो ताका एकवटोन आनी ताचे सवें दुसऱ्यांक जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा आनी जांचे पासून आमी मागता तांकां आमच्या काळजांत धरून
जेजू सगळे आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या आमच्या बापा बापा सुर्गींच्या, सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिलो खडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. एक तुजी आज्ञा आमकां. D9 पेज 51 पेज 51 D9. Bapan tuzo mogo kelo, toso tamso keloi tuwe. Bapa jamogan duralo, doshitsami dujarauche. Ik tuji adnya amka. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमी घेतलात त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमचीं काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मदुतां फिलिपा आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं. उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगळ्या जाणांक जे हांगसर आमकां मदत करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कॉयर,
हांगसर ही मांडावळ कोत्तात ती यूट्यूब हाका लागून तुमकां सगळ्या जाणांक मिसान वांटो घेवंक जाता. फादर विलेन्से आनी ताचे वांगडी तर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक कित्याक व्हडा भोक्तीन तुमी ह्या मिसांत हांगसर बाजिलिकेंत भाग्योन फ्रांसीस शेवेराच्या पांयां खाला येतात आनी तो आमचे पासून मागता विनंती करता आनी राखता आनी सांबाळटा म्हणून आमी सगळीं जाणां हांगसर मिसान वांटो घेता. वय अदीक आनी अदीक आमी जेजू सारकीं जायत रावया. आतां लॉकडावन मातशें खर केल्लें आसा म्हणून आमकां अशी म्हायती मेळिल्ली आसा की लोकांक भितर घेवंक फावना, इगर्ज्यो बंद करूंक जाय. आमच्यान भितर म्हण हितून मीस भेटोवंक जाता आनी तें तुमच्यान म्हण हितून यूट्यूबाचेर तातूंत भाग घेवंक जाता. ताका लागून इगोर्ज आमी बंद दवरिल्ली आसा. सोयर म्हत्वाचो दीस कित्याक 479 वर्सां बत्तात सायब हांगसर गोंयांत आमचेशी आयलो आनी तो आजून पर्यंत आमचे सोबे आसा. ताची कूड हांगसर आसा. तर आमी हे रॅलिकेक लागून हांगसर सगळीं जाणां येता. तो त्या दिसा सायबाच्या कपेलान म्हणजे आदले ती संत पावल कॉलेज आसलेली थंयसर तें कपेल आसा आनी थंयसर बांय आसा. थंयसर लोकांक पासत मीस जावचें ना. आमी मीस भेटयतल्या पूण तुमच्यान सोयर खंयच्याय वेळार मध्यानीर सान त्या मिसान वांटो घेवंक जाता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोण्यातल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. Amen. Page 248, U33, U33. Baba boinino iya, dia chabaski bokta, sogli boro boro tu. Talio petator Christa, zoi tibon am so Dios soy, soy Jesus, soy tibon am so Dios soy, soy Jesus, soy. Apla bogdan cicine. Jesus oi ti vonzalo, apla zoi tan bok tan kui, sas nang zoi ti